Devagiri Tea presents Devadarshana. कार्यक्रम पळयत आशिल्ले सगळे आमगेले वीक्षकांक नमस्कार. आयचे कार्यक्रमांतू आमी कुमटा गांवांत आसचे श्री राघवेंद्र मठाचे दर्शन तुमकां करीत आसत. आमचे केलेल्यांतू राघवेंद्र स्वाम्याले एक आराधना घरांत केल्ल्यारी मठ कोरनू ताजे मुखांतर एक समुदाय जावन आराधन करता आसचे मस्त उणें. हें एक तशें जावन एक विशेष एक कार्यक्रम जावन आसा कित्याक म्हळ्यार हें एक विशेष जाल्लें देवस्थान हंत तुमकां पळोवचेक मेळटा. 2028 फेब्रुवारी म्हयन्यांतू गोकर्ण मठाधीश जावन आशिल्ले श्रीमद विद्याधिराज श्रीपाद वडेर स्वामी हांणी हाजें एक प्रतिश्ठापन केलेलें आसा. ताजे नंतर थंय आसचे एक आमचे गेलाल समुदाय हें एक देवस्थानांतू राघवेंद्र स्वाम्यालें आराधन करता येता आसा. आजी ताजें दर्शन तुमी कराची आमगेले ह्या कार्यक्रमा मुखेन. कार्यक्रमाक सगळ्यांकय स्वागत. जय जय श्री राघवेंद्र, जय जय वरगुण सांद्र, जय जय श्री राघवेंद्र, जय जय वरगुण सांद्र, जय जय श्री राघवेंद्र, जय जय श्री राघवेंद्र. पावन मंत्रालय सदनं पतित पावन जितमदनं, पावन मंत्रालय सदनं पतित पावन जितमदनं, भज राघवेंद्र श्रीचरणं, भज राघवेंद्र श्रीचरणं, शरणागत जन भवतरणं, जय जय श्री राघवेंद्र, जय जय वरगुण सांद्र, जय जय श्री राघवेंद्र, जय जय वरगुण सांद्र, जय जय श्री राघवेंद्र, जय जय श्री राघवेंद्र. रघुराम पदाम्बुज भृङ्गम् आर्तजनावन करुणापाङ्गं, श्री रघुराम पदाम्बुज भृङ्गम् आर्तजनावन करुणापाङ्गं, मारुतमताम्बुधि पूर्णचन्द्रं, मारुतमताम्बुधि पूर्णचन्द्रं, भज भज मानस श्रीराघवेन्द्रं, जय जय श्रीराघवेन्द्र,
जय जय वरगुण सान्द्र जय जय श्री राघवेन्द्र जय जय वरगुण सान्द्र जय जय श्री राघवेन्द्र जय जय श्री राघवेन्द्र जय जय श्री राघवेन्द्र जय जय श्री राघवेन्द्र सरकारी नोकरी हांव रिटायर्ड ट्रेजरी ऑफिसर म्हणून रिटायर जाल्यानंतर मला 58 वर्साचेर हांव रिटायर जालें. ताजे नंतर सेम एक दोन हांव हे आमगेलो जागो आनी त्या जाग्याचेर आमी एक देवस्थान बांदता एक देवस्थान म्हळ्यार राघवेंद्र मठ आमगेलें आनी तो नांव म्हणलें म्हाका सर्वीस आसतना दवरून उकळी आसतना दवरून म्हज्या मनांत आयलें आनी म्हज्या सर्वीसांत म्हाका 5-5 वर्सां ट्रान्सफर करून जायना जालें. ताजे नंतर हांव कशें केलें की म्हळ्यार आफ्टर रिटायरमेंट हें कोणा दिनाशी तशी दवरलो जालो आनी आमी 4 लोक भयण 4 लोकां नांवाचेर तो जमीन आसली आनी तेन्ना रिटायर जाता तशीच म्हाका ती खुशी जाली की म्हगेलें हें कनसीन हें मनस जाता म्हणून हांव अगदी खुशेन भायर पळोवन आयली आनी दुसरे दिसा दोन म्हगेलें हें तेन्ना आमी लायक मायंडेड लोकांक रिटायर जायना पडलें लायक मायंडेड लोकांक हांव वोट केलें आनी तांकां सांगलें आमी एक राघवेंद्र मठ बांदलो आनी एक वृद्धाश्रम केला. वृद्धाश्रमाक पुरत जावन हो मठ चलतलो आनी तांकां बी एक हांगा देवस्थान आध्यात्मीक सेंटर एकच वृद्धाश्रम इतलें म्हणून घेना हें आध्यात्मीक सेंटर म्हणून वचून घेता आनी तांणी थंय वचील कडेन ही अरेंजमेंट कशी केलें की म्हळ्यार एक अंत भितर दोनींची एक श्रीनिवास चॅरिटेबल ट्रस्ट म्हणून एक नांव करून ट्रस्ट रेजिस्टर केलें आनी 9 लोक तेन्ना आमी फस्ट 7 लोक हे ट्रस्टीज म्हणून काम केलें ना. ताजे नंतर गोगनानाकांनी परत घेतले 9 लोक आसात तेमी आनी वर्कींग आतां आमी भौतीक दान हें करताचे त्यांनी ओकेजनली म्हळ्यार तांकां आमकां अवश्य चिंतन चांगलें आनी ते पुराय येताचे आमगे संघटन आसा न्ही अत्युत्तम संघटन आसा आनी तशें करून हें बरे रितीन चलता. तेन्ना आमी एक हें वृद्धाश्रम मात्र न्ही हांगा आमी हें एक मठ मात्र न्ही हांगा आध्यात्मीक सेंटर केल्ल्यान प्रवचन पाठ प्रवचन सगळें चलता. चेडवांक बी आमी राबोवन घेता हांगा म्हळ्यार कसले शिकचे चेडवांक कन्सेशन आसा हांगा आमगेले लेडीजांक मात्र राबोवन घेताची आनी तांकां बी कन्सेशन आसा आनी बाकी वृद्ध लोकांक तांकां कायम राबचें तांणी भाडें दिवचें ना जेवील खालील मात्र तांणी दिवका कित्याक म्हळ्यार कशें चलत जालें हें म्हळ्यार खातीर आमी थोडें निगडीत हें केलें तांकां तितली तांणी दिवन घेवन राबताचें ताजे खुशेन आसात ते आमगेले उद्देश म्हळ्यार कसलो तांकां खुशी दवरचो अशें आशिल्ल्या निमित्ते तांणी अगदी खुशेन हें हांगा जेवण खाव टायमशीर हांगा मेन म्हळ्यार कसलें टायमा म्हत्व दिलें आमी टायमा म्हत्व दिलां आनीक प्रॉफीट आशिना आमकां कित्याक म्हळ्यार म्हाका आमकां सगळ्यांक पेन्शनर आसा मेन पेन्शनर्सांक आमी वोट जाले हांगा तेन्ना करून आमकां कोणालीची कसल्याची गरज ना हांगेले एक सोये खातीर आमी केल्लें आसा आमगेले स्वार्था खातीर कांय ना हें पब्लीक ट्रस्ट केलें आमी हो जागो ट्रस्ट म्हणून रेजिस्टर केलें केन्ना 2004 नोव्हेंबरा भितर आमगेलें हें रेजिस्टर केलें नोव्हेंबर रेजिस्टर करून ह्या हाजें शंकुस्थापन केलें तेन्ना आनीक हें केन्ना ते अगदी कमी वेळा भितर इतलें व्हड बिल्डींग तयार जालें तातूंत ट्रस्टी बी क्लास 1 कॉन्ट्रॅक्टर आनी ताका तसो जाल्यार ट्रस्टी करून घेतल्या म्हळ्यार ताका जास्त निगा दिवन न्हू प्रॉफीट नाका ताका तसले मनशां आमी हाडसूंक न्हू ताका ताणें हें बिल्डींग बांदलें तो आमगे ट्रस्टी तशें करून एक ना एक निमित्त तांगेलें कार्य आमी तांचे कडेन घेवन हें बरे रितीन चलोवंक येना आसाची आनीक बरे रितीन चलता 4 कडेन नांव बी जाल्लें आसाची ते देखून हीच आमकां खुशी आमकां खंयचलें बेनिफीट मेळ काय म्हण ना हांगा आनी हें पब्लीक ट्रस्ट केलें आमगेलो जागो ट्रस्ट करून ट्रस्टाक पब्लिका दिलें आनी ATG प्रोविजन ಒಟ್ಟು आसा हांगा
चिरडुवार बन घेताची शिकची चिरडुवार या येतं सांगा आणि एम्प्लॉईजांक बी दिताची एम्प्लॉईज लेडीज मात्र लेडीज येऊन राबून तांकां ट्रान्सफर जालें की वताचे वर्स 2 वर्स उरनो ते ट्रान्सफर खटपट तो केरळचे थंयचे हांगचे येताचे ते राबून घेवन तांकां ट्रान्सफर जालें की वताचे अशी सुमार लोकांनी हांगचे हें घेतला उपयोग घेतला अवकाश कोण दिला तांकां आनी तांचे उपयोग भरपूर तांणी घेतला चिरडुवान बी स्टुडंट बी आसा तांकां तेश करून ते एकले लोनली जायनाचे वृद्ध लोक तांकां बी हे सांबाळ घेवन वताचे हे ते वृद्ध बी तांकां चेडूं म्हणके नातरां म्हणके सांबाळ घेवन वताचे एका एक खुशी करून घेवन आसाचे ते आमकां जाय आशिल्लें आमकां ते राघवेंद्र स्वामीन घडोवन दिल्या म्हणजे हें तागेलें मनांत ताका एक हांगा हाडका म्हूण मनां तूं केल्ली मात्र मेगेलें काम हांगा हाडका म्हूण केल्लें मेगेलें काम पण बाकी पुराय केल्लें तागेलें पवाड म्हणटा इतलें बरें करून चलोवन दिलें ताणें इतलें बरें हें केलें ताणें म्हळ्यार आनी सांगचें ना आनी ताल्या मागचें ना इतलें ताणें मागचें पयलीं करून दिलें तें आमी राघवेंद्र स्वाम्यांक अगदी चिरऋणी म्हळ्यार जाता आनी तागेलो आशिर्वाद म्हळ्यार बी जाता हो आमकां दिलेलो ताणें आशिर्वाद हो तागेलो तशें करून खंयी आमकां एक तोंदरे येयनाची ते ताका हाडचे देखून खंयचेय एक तोंदरे येनाची आमी अजून निरातंक जावन हें चलोवंक येनासाची आनी तो आमकां कसले खंड पडना आनी एक तोंदरे येयना आमी वर्साक 2 वेळा एक आराधन म्हण करताची आराधन जाता न्ही ती ऑगस्टा भितर ती आराधना आमी हांगा करतात 3 दिवस तेन्ना 2000 लोक मेळटा हांगा आनी पब्लीक जेवण दवरलें आमी आनी थंय खुशेन लोक सेवा करताची तितले तितले लोक जमले तरीचे एक आवाज नाशे आमी पोलीस प्रोटेक्शन बी कसलें मागलां तितले ते नितांत काम करून घेवन सेवा करून घेवन हांगा थंय आमी पेंडोल घालता तो आमी जाग खरीद केला ह्या खातीराकची हे भोजन करचे भोजन शाले करता आमी आतां सद्याक ते करून घेवन परमनंट एक आमी करताचे आतां आमी तुरता कितें करता वर्सा 2 वेळा पेंडोल घालताचे पावसा भितर पेंडोल चलना आमकां तगड मारताचे आनी एक हॉल टायप करताचे प्रति वर्स आमकां खर्च आसा म्हणून आमी वर्धंती वेळार आमी ते शामियान घाल्यार चलता पण आराधने वेळार चलना पावस पडटा म्हणल्यार ते बंदोबस्त हॉल अशी करता तगड घालून त्या तरी हे लोक सगळे तितले आराम करून वता की म्हळ्यार एक सद्द जायना एक पिन पडल्यार बी आवाज आयकता तितली निशब्द आमी काय कसलें पोलीस प्रोटेक्शन बी कांय दवरना तितली निरातंक जावन हांगा पूज घेताची प्रसाद घेताची तांकां तितली वेवस्था दवरली आमी ते थंय वचून जेवताची अशी बफे टायप दवरून ते चांगले जेवण जाता एक आराधनेक आनी एक आमी वर्धंतीक 2 दिवस आमी पब्लीक अन्नसंतर्पण दवरतात महासंतर्पणे हाका आराधनेक आतां हे वर्धंतीक तांगेल वर्धंती उरतून तशी करून डिवायड जावन वता जाले तरेचे 1000 लोक जेवता वर्धंतीक आनी ते 16 आमी हें ओपन केलें म्हळ्यार 16 फेब्रुवारी 2008 तो हें देवस्थानाक प्रतिश्ठा उत्सव जालो ते आमगेले पर्तगाळी मठा स्वामी हाणगे न्हू प्रतिश्ठे उत्सव केला आमी आनीक भरपूर लोक ते दिसाक भरपूर लोक हें करून मेळून समाधानेन जेवण करून गेल्ले आसा प्रसाद घेवन प्रसाद स्विकार केल्लो आसा एकलो बी वापस गेलो ना सगळ्यांनी केल्या आनी सगळ्याले ऊर लोकाले नागरिकाले सगळ्याले सहकार आमकां आसा सहकार त्या सहकारानाचे आमी हें चलोवंक येना आसाची म्हणचे आडना तागेले आशिर्वाद फाटल्यान आसा सगळे लोकाले आशिर्वाद घेवन आमगेले म्हगेले आईले बापाले जाग हो तांणी बी सहकार दिला आशिर्वाद दिला तांची निमित्त थंय हांगा एक देवा दिव जळटा हें समाधान आमकां सगळे कुटुंबाच्यांक आसा एक आमगेले योगा एंड मेडिटेशन हॉल म्हण आसा थंय आमगेले योगा चलता कोण एक योगा मास्तर येताचे आनी आमकां थोडे हें दियाचे जाग दियाचे म्हणून आमी फ्री दिताचे इवन तांकां जेवण खाणाक हांगा वेवस्था करताची ते फ्री तांगेले कोर्स उरता 7 किंवा 10 दिसाचो ते करून घेवन तांकां आनी आमी इतलें केलें की म्हळ्यार तांणे एक 10 दिसा कोर्स केलो म्हळ्यार तितलें करून घेवन तुमी सोड नाकाचे आमी हें हॉल ओपन दवरताचे तुमी येवन प्रॅक्टीस करता हे वरकी तांकां स्वातंत्र्य दिलां देखून आमगेले फाटी देव आसा देवा फाटी देवा मुखार आमी आसात ह्या तत्वान आमी करता आसाचे आनी नो प्रॉफीट नो लॉस हाजेचेर हें चलता आसा म्हळ्यार कोणाक तोंदर जायनाशी हांगा फावंडर प्रेसिडेंट म्हणून आजीकाची कार्यनिर्वाही सून आसा आमगेले बाकी लोक ट्रस्ट्यांक घेवन AP शानबाग म्हणून सेक्रेटरी आसा आमगेलो आनी हो आमगेलो ट्रस्टी आसा
हांगेले सगळे सहकारान उर नागरिक लोकांनी सहकारान हें बरे रितीन चलता. आयचे देवदर्शनांतू तुम्ही श्री राघवेंद्र मठ कुमटा पळयता आशिल्लीं ती आतां एक सान विराम घेवया. देवगिरी टी प्रेझेंट्स देवदर्शन. विरामानंतर कार्यक्रमाक स्वागत. आजी तुम्ही कुमटा आसचे श्री राघवेंद्र मठाचे दर्शन करता आशिल्लीं ती. ತುಂಗಾ ತೀರದಿ ನಿಲ್ತ ಸುಯತಿ ವರನಾರೆ ಪೇಳಮ್ಮಯ್ಯ ಪೇಳಮ್ಮಯ್ಯ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯ ಮಂಗಳ ಸುಗುಣ ತರಂಗ ಮುನಿಕುಲೋತ್ತುಂಗ ಕಾಳಂ ತುಂಗಾ ತೀರದಿ ನಿಂತ ಯತಿವರ ನ್ಯಾರೆ ಪೇಳಮಯ್ಯ 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 ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯ ಮಂಗಳ ಸುಗುಣ ತರಂಗ ಮುನಿಕುಲೋತ್ತುಂಗ ಕಾಣಮ್ಮ 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 ತುಂಗಾ ತೀರದಿ ನಿಂತ ಯತಿವರ ನ್ಯಾರೆ ಪೇಳಮಯ್ಯ 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 ಪೇಳಮಯ್ಯ. ಸುಮುಖ ಭಣೆಯಲಿ ತಿಲಕ ನಾಮಗಳು ನೋಡಮಯ ನೋಡಮಯ ಜಲಜಮಣಿಯು ಕೊರಳಲಿ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಗಳು ನೋಡಮಯ ನೋಡಮಯ ಸುಲಲಿತ ಕಮಂಡಲ ದಂಡವ ಧರಿಸಿ ಗಣ್ಯಾರೆ ಪೇಳಮಯ ಪೇಳಮಯ ಜನಿಸಿದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ತಾನಿಲ್ ನಿಘನಂ ತುಂಗಾ ತೀರದಿ ನಿಂತ ಯತಿವರ ನ್ಯಾರೆ ಪೇಳಮಯ 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 ಪೇಳಮಯ. हांव दिनकर कामत म्हूण सांगू श्रीनिवास चॅरिटेबल ट्रस्टाचो ट्रस्टी एक. आमगे समाजमुखी कार्यक्रम पळोवंक न्हू आमगेल्या अध्यक्षाक लास्ट इयर राज्योत्सव प्रशस्ती मेळ्ळ्या 2016. तदनंतर पयर सद्या फेब्रुवारी 12 तारखेक तिका साईबाबाले सत्य साईबाबाले बेंगळुरा भितर ईश्वरम्मा प्रशस्ती दिल्या. हें उठूची आमकां कसं सांग असल मस्त प्रशस्ती मेळ्ळ्याची ते प्रशस्ती आशिल्ली ते हें दाखयता आसा. तशी निवृत्ती फावंडेशन आसून उडपी भितर आसा त्या उडपी निवृत्ती फावंडेशन जी तिका सन्मान केल्ले आसा. हें कसं खतर केल्या सन्माना फाटते आमी लागिल्ले न्हय. आमगे संस्था सन्मान आमकां सोदूंक आयिल्ले आसा. त्या निमित्त कित्याक म्हळ्यार आमी हांगा बरीची एक राघवेंद्र मठ चलोवचे आनी वृद्धाश्रम चलोवचे इतले न्हय समाजमुखी कार्यक्रम मस्त केल्ले आसा. तसो एक दोन उदाहरण सांगता म्हणसर चिकनगुन्या हांगा आयिल्ले तेन्ना आमी 40 डॉक्टर्सांकिंत चड डॉक्टर्स आपोवन 4 कडेन कॅम्प करून आयुर्वेदीक कॅम्प करून ताजे निमित्त तांकां बरें जाल्लें आसा. साधारण 3-4 हजार लोकांनी ताजी प्रॉफिट घेतलें आसा. तशेंच हांगा आशिल्ले प्राथमीक शाळे आनी माध्यमीक शाळे तांकां मॉरल एज्युकेशनचे नैतीक हाजीचे पुस्तक आमी वांटलें आसा. सुमार उडपी भंडारकर इंडिया नव फावंडेशन म्हणून उडपी भितर आसा त्या फावंडेशन आमकां हेल्प करता आसा. ताजे निमित्त 2-3 लाखाचे पुस्तक आमी तांकां दिल्लें आसा. तशीच शारदा लायब्ररी म्हणून सांगून एक पब्लीक लायब्ररी केल्ली आसा. हांगा लोकां फ्री तें तांणी केन्ना येवन वाजून वचीत तशी वेवस्था केल्ली आसा. गुरुवार दिवस हांगा सकाळीं कार्यक्रम चलता. विशेष पूजे मध्यानाचे तशेंच सांजेक
भजन आणि त्यानंतर महापूजे 9 गंटे आता प्रसाद वितरण हे ಒಟ್ಟು उरता हे प्रति गुरुवार विशेष समारंभ म्हळ्यार आमगेले आराधना उत्सव आनीक वर्धंती हे विशेष असल विशेष संदर्भार आमी विशेष रितीन कार्यक्रम करते आसा हे आमगेले राघवेंद्र मठ असं म्हणून आणि हे राघवेंद्र मठ खंयचे एक समाजाक सीमित न्ही ಒಟ್ಟು समाजाचे हांगा येते आसाची ताजे प्रयोजन घेते आसाची आनी ताजेन तांगेले बऱ्यापण जाल्लें आसा ते बऱ्यापण जाल्लें ते आमकां दिसून येते आसा आनी तांगे अभिवृद्धी जाल्ली आसा तशी आमगेले अर्चका जाली तशीची तागेले मस्त समस्या हांगा ताणें अर्चक स्थान घेना फुडें ताका लाभ जाल्लो आसा तो अजून कितें म्हणटा आपणें हांगा बरें जालें हांगा येना फुडें आपणें बरें जालें आमगे कुटुंब जालें तिका बरें जालें अशें ताणें म्हणते आसा म्हळ्यार हें ಒಟ್ಟುची आमगेन कसलें न्हय ಒಟ್ಟು केल्लें ते भितर बसले राघवेंद्र स्वामी कृपा कटाक्ष हांगा कोण कोण चलताची कशे रितीन चलताची तांकां ಒಟ್ಟುची उत्तम रितीन दिते आसा म्हणून आमी समजते आसा ಸುಂದರ ಚರಣದ್ವಂದ್ವ ಶುಭಕುತಿಗಳಿಂದ ನೋಡಮಯ್ಯ ನೋಡಮಯ್ಯ ವಂದಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸುವ ಭೂಮಿ ಸುರನಿಲ್ದ ನೋಡಮಯ್ಯ ನೋಡಮಯ್ಯ ಚಂದದಿಂದಲಂಕೃತರಾಗಿ ಶೋಭಿಸುವವರ ನೋಡಮಯ್ಯ ನೋಡಮಯ್ಯ ಹಿಂದೆ ವ್ಯಾಸ ಮುನಿಯಂದೆನಿಸಿದ ಕರ್ಮಂದಿಗಳ ರಸಯತೀಂದ್ರ ಕಾಣಮ್ಮ 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 ತುಂಗಾ ತೀರದಿ ನಿಂತ ಯತಿವರನ್ಯಾರೇ ಬೇಡಮಯ್ಯ 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 मागीर नांव मिराज श्रीनिवास शानबाग हांव एक रिटायर्ड गव्हर्मेंट सर्वंट हे स्पंदन टीव्हीचे हांगा एक एपिसोड करचे आयलात आनीक आमगेल देवस्थान बी GSB देवस्थान म्हणल्यार तांणी घेताचे हे ಒಟ್ಟು 100 एपिसोड जाले तेगेले 100+ देखून हे ಒಟ್ಟು प्रायोजक केल्ल्याक अगदी देवगिरी टीच्याक हांव अगदी आभारी की म्हळ्यार हांगा सगळे बशील कडेन तांणी सगळीं देवस्थानां आमकां परिचय करता आसाची आनी तांकां आनीक अनेक धन्यवाद हांव दिता आसा आनीक अशी केल्ल्यान सगळीं देवस्थानांचे परिचय एक कडेन जाता आनीक तांणी आमगेले स्पंदन टीव्हीचे हे अगदी मुतवर्जी घेवन हे आमगेले आजी हें करता आसाची आनीक तांकां बी धन्यवाद हां आनी तुमी खंय तरी हांगा लागीं नॉर्थ केंद्राक खंय तरी आयिल्ले आसल्यार हांव जनाक विनंती करूंक येता की म्हळ्यार हे तुमी आतां टीव्हींत पळयतले जाल्यार सत्यकथा तुमी हांगा येवन पळयल्यार मात्र कळता शिवाय नाजाल्यार काणी वाजयल्या म्हण कितें जाता पुस्तकांत काणी वाजयली तशी जावचें ना तुमी सत्यकथा ही नित्य येवन पळोवका एक पटीन तुमी हांगा विजीट दिल्यार तुमकां हांगचें म्हळ्यार सत्य कशी कळटा हे आमगेले ही देव आमी पुजिल आसने श्री राघवेंद्र स्वामीक पुजिल आसने ताणें सगळें आमकां अनुकूल करून दिल्या ताका हाड काम म्हणलें बरोबरी कसले समस्या आमकां दूर जाल्ले आसा आनीक आमी एक जावन सगळ्याले आमकां सहकार जनाले नागरिकाले ಒಟ್ಟು भक्ताले भक्त न्हय शिलेले सगळे सहकार आमकां मेळिल्लें आसा आनी हे अत्युत्तम रितीन चलता तशी करून दिल्या हे स्पंदन टीव्हीच्या लोकांक बी अनेक देवगिरी च्याचे स्पॉन्सरशीप केल्ल्याक तांकां बी अनेक धन्यवाद दिवच्याक म्हाका खुशी जाता एक पटी तांणी बी देवगिरी च्या
आनी बी हांगा एक पावटी विजीट दिवका म्हणून आमगे सर्वाल आश आसा आनी तांणी जर तशें केल्यार आमकां अगदी भारी खुशी जातली आनी ती खुशी आमकां जावका म्हणून हांव इच करता. ते देवाल सान्निध्या भितर हांवें एकच मनांत आशिल्ली आशा पूर्ण जायनाशिल्ली ना आजी वरान, ते देखून ही बी जातली म्हूण म्हाका विश्वास आसा. तुमकां धन्यवाद. जय जय श्री राघवेन्द्र, जय जय वरगुण सान्द्र, जय जय श्री राघवेन्द्र, जय जय वरगुण सान्द्र. जय जय श्री राघवेन्द्र, जय जय श्री राघवेन्द्र. पावन मंत्रालय सदनं पतित पावन जितमदनं, पावन मंत्रालय सदनं पतित पावन जितमदनं. भज राघवेन्द्र श्रीचरणं, भज राघवेन्द्र श्रीचरणं. शरणागत जन भवतरणं, जय जय श्री राघवेन्द्र, जय जय वरगुण सान्द्र, जय जय श्री राघवेन्द्र, जय जय वरगुण सान्द्र. जय जय श्री राघवेन्द्र, जय जय श्री राघवेन्द्र. रघुराम पदाम्बुज भृङ्गम् आर्तजनावन करुणापाङ्गं. श्री रघुराम पदाम्बुज भृङ्गम् आर्तजनावन करुणापाङ्गं. मारुतमताम्बुधि पूर्णचन्द्रं, मारुतमताम्बुधि पूर्णचन्द्रं. भज भज मानस श्रीराघवेन्द्रं, जय जय श्रीराघवेन्द्र, जय जय वरगुण सान्द्र, जय जय श्री राघवेन्द्र, जय जय वरगुण सान्द्र. जय जय श्री राघवेन्द्र, जय जय श्री राघवेन्द्र, जय जय श्री राघवेन्द्र, जय जय श्री राघवेन्द्र.
वीक्षकांनो तुम्ही आयचे देवदर्शनांतू श्री राघवेंद्र मठ कुमटा हे पळयले कार्यक्रम पळयले तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद आणि नमस्कार. Devagiri Tea presents Devadarshan.